भाग सोडून ही जी पंचायत आहा खोतीगांव पंचायत हवे हे सगळें दाखयता आसतना आमकां एक डेन्स फॉरेस्ट म्हण दाखयला. आतां हे रिजर्वड फॉरेस्ट आतां टायगर रिजर्व फॉरेस्ट डेन्स फॉरेस्ट क्रिटिकल फॉरेस्ट काय कितें म्हणून अजून आमकां कोणाकच ह्या लोकांक क्लियरिटी ना. फाल्यां कितें जातलें मुखार दुसरें हेजेर आमकां एक क्वेश्चन आहा की त्या संदर्भांतल्यान आमकां इतलेंच की आमकां गव्हर्मेंटान क्लियरिटी दिवची. आयज आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा ते 1790 आमी डिक्री उरताले. ह्या पंचायती ह्या गांवचे लोक डिक्री भरता आसतना तांकां तो डिक्रीचेर भरताले म्हूण आमचे कडेन जाल्यार रिकॉर्ड आहा तुमकां आमी प्रेसमध्ये मिडिया दितात. तेज नंतर डिक्री भरताले म्हूण आमकां ऑक्युपन्सी 1 ग्रांट केली ह्या पंचायतीन. आतां 100 ऑक्युपन्सी 1 ग्रांट केल्ल्यो पूण तेजो खंय नाल्यार खंय प्रोसेस खंय तरी स्टॉप जाल्लो आहा. तो कित्याक लागून जाला तो अजून खबर ना. दुसरें म्हळ्यार 1925 जे आमी हिंगाचे लोक सोडताले तांकां रेग्युलरायज कर म्हणून 1995 ती एक ऑर्डर पास जाल्ली. पूण तेजे नंतर त्या ऑर्डरीचें कांयच जालें ना. जेदो म्हणल्यार डिक्री भरताली ऑक्युपन्सी ग्रांट केली तरी आसतना 1994 फॉरेस्टान हिंगा रिजर्वड म्हणून केलें. आमी ह्या रिजर्व केल्या तुमची बाउंड्री समज आहा गव्हर्मेंटान अवश्य सील करची आमकां येना. पूण जे आमचे गांवच्या लोकांची शेतां भाटां तेंची घरां हेजेर तुगेलो आमची इंडेक्साचेर धरले ते आमची सर्वे प्लॅनाचेर सगळी मेन्शन केल्ली आहा ती पयलीं तुमी सारकी साल्वार करची. ते करून तुमी करचें. आमच्या तुमचे हितून आमी आख्खे ना गव्हर्मेंटान हेजेर आमकां पयलीं गांवच्या लोकांक क्लियरिटी दिवची. आमचे कडेन प्लॅन आहा हो प्लॅन आहा तो आमकां आर्कायव्सांतल्यान तुमी सांगला 300 वर्सां पयलींचो प्लॅन हो. 300 वर्सां पयलींच्या प्लॅनाचेर फुल्ल जी पंचायत आसा तितून मार्कींग केल्ली आसा. त्या टायमाचेर रिजर्वड म्हणना. पूण तुमी गव्हर्मेंट जेन्ना रिजर्व करता लोकांक कॉन्फिडन्साक घेनासतना रिजर्व करप काय कितें. आज नडक्या गांवांतल्या आमचे कडेन सगळी घरांची प्लॅन आहा तेजे घर मेन्शन केल्ली आहा तेंची शेतां सगळीं आहा. पूण आयज खंय पर्यंत तांकां न्याय मेळना. FRC केसीस आमकां सांगले 1 वर्सा भितर क्लियर जातल्यो. पूण FRC केसीस खंय नाल्यार खंय FRC केसीस पेंडींग आहा. म्हणजे हे सगळी विशयाचेर आमकां ह्या गांवच्या लोकांक खंय तरी एक अंधाऱ्यांक दवरलें आहा. आमकां हांगा एक तुगेलो प्रश्न मांडपी जावं तुगेलो वयर आवाज करपी आयज खंय तरी ओगी बसलो आहा म्हणून आमकां आयज ही प्रेस घेवची पडली. कित्याक फाल्यांच्या दिसाक कितें जायत हें आमकां खबर ना. आनी फाल्यां समज खंय तरी आमकां लोकांक हांगाच्यान शिफ्ट कर म्हणटले कितें करतले जाल्यार त्या टायमाचेर आमी उबी रावची ना. कित्याक म्हणटा आमचे कडेन जेन्ना तुगेलो 1790 जो रिकॉर्ड आसा 1925 to 1995 1995 गव्हर्मेंट सांगता मामलेदार सांगता तांकां रेग्युलरायज करा. पूण तेजे नंतर खंय तरी तुगेले पेंडींग उरता. म्हणटकीर एक खंय तरी आमकां दिसता की गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां एक प्रतिसाद मेळना. गव्हर्मेंटान क्लियरिटी दिलना. गव्हर्मेंट आयज खंय तरी डिमार्केट करून तांकां तेंचो न्याय तांकां पयलीं दिवचो आनी तुमी खंय तुमगेले वाटचाल चालू दवरची. आमकां तेतून कांयच प्रॉब्लेम ना. ह्या खोतीगांव पंचायती जे वाडे आसा तूं म्हणटा कितें आवळी सोडून हे सगळी रिजर्व केलें म्हणटा तुमी. पयलीं ही एरिया जी आशिल्ली ती वायल्ड लायफा आशिल्ली. वायल्ड लायफ कडल्यान तांकां काडलो भायर. रिजर्वड आमची रिजर्वड आहा. पूण सांग्यार जेन्ना मंत्र्यान जेन्ना प्रश्न उबारलो 70 भागांचेर जेन्ना मंत्र्यान प्रश्न उबारलो की रिजर्व फॉरेस्ट आसा ते खंयची रिजर्वड म्हणून अजून केलें ना. हे तुमकां सांगलें कोणें हो रिजर्व केलो म्हणून रिजर्व केलें म्हणून तेंच्या फॉरेस्टान प्लॅनाचें तो ग्रीन झोन दाखयलो तो सगळं रिजर्व रिजर्व म्हणटा तेका. हो फुल्ल काणकोण तालुको ना हो फक्त खोतीगांवाचो. फुल्ल हो काणकोणचो गेलो खोतीगांवांत गेलो मार्क केल्ली आहा. खोतीगांवांत गेलो केलो हो फुल्ल गोंयचो. सॉरी डिस्ट्रिक्ट. आनी एक विशय आहा की आमचे सातुर्ले गांव आनी कर्वे गांवडोंगरी भागांत पडटा. त्या भागांचेर एक NGO येता. NGO येता आनी म्हणटा की हो जो आहा तुगेलो रिजर्व फॉरेस्ट लावन लावचो. ती आयज सुप्रीम कोर्टान केस घालून सुप्रीम कोर्टान 1 वर्स जालें दिला. पूण लार्जर इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक जर समज आसा जाल्यार तेमी करची न्हू. पूण आमी ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना हो सुप्रीम कोर्टान इशू केल्लो आनी कितें रिप्लाय म्हळ्यार हेजेर गव्हर्मेंटान आमी खंय तरी एक रिप्रेजेंट करपाक सुप्रीम कोर्टान म्हणटा आमी हो समाजाचे सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकता. तांकां गव्हर्मेंटान रिप्रेजेंट करचें. आतां फाल्यां कितें जाता कोण NGO येता थंयच्यान दिल्लीहान येता आनी कोण येता म्हणटा की तांकां रिजर्व करा. ह्या लोकांची ह्या खऱ्या अर्थान ह्या ST समाजाची कितें तरी म्हायती आहा काय कितें नाल्यार असोच कोण येतलो आनी हेजेर म्हणटलो हेजेर एक्शन घेया तेजेर हें करप. हो चलप कशें. मुखार एक तरी आमकां कॉन्क्रीट स्टेप दिवची. आमी खंय तरी एक लायफ टायम हितून सेटल करचो हो इशू.
जाल्यार आमकां वचोच ना कितें परत हो इशू मांडपाक परत सरकारा कडेन वचपाक वनाका. एफआरसी केसीस म्हणटा आसतना एफआरसी केसीस आमच्यो जातली बेगीन जावच्यो कित्याक हांव एफआरसी केसीस म्हणटा कितें तरी आमचे कडेन आसा. आतां इतलीं वर्सां जालीं आमचो डोंगर सांबाळटा हें करता म्हणटकीर आमचे कडेन तो डॉक्युमेंट कितें तरी आसा. आमी नासतना आमचे कडेन 100 ऑक्युपन्सी केल्यो ऑक्युपन्सी वन केल्ल्यो ग्रांट पूण तेजेर वचून पर्यंत तुवें कांय हो पळय घेतला तो जंगल एरिया काय रेसिडेन्शियल एरिया घेतला तो. हेतून रेसिडेन्शियल एरिया आहा, हेतून नडके गांव आहा, हेतून कुसके आहा, पणसुले मॉल आहा, एडा आसा, बड्डे आहा. हे पंचायतीक स्वता ती पंचायत पर्यंत आहा. साधारण कितले लोक येता हितून भितर हेतून मोर देन 1700 अफेक्टेड लोक आसतले. मोर देन 1,000. आणि घर कितले अंदाजे घर अंदाजे एक कांय म्हणल्यार 400-500 घर आसतली. एग्रीकल्चर लँड बी एग्रीकल्चर आनी तेच आमचे कडेन सगळी हेतून रिकॉर्ड आहा. तितून पॅडी फील्ड आहा, इतले शेत रोयताले सगळी रिकॉर्ड आहा आमचे कडेन. तितून घरांय दाखयल्ली पूण ह्या प्लॅनाचेर तुमी खंय पळोवंक शकता आमचे कडेन कांयच ना अशें. बरं कितें विचारलं तुम्ही फॉरेस्टा ह्या संदर्भात कित्याक फॉरेस्टाक विचारलें जाल्यार फॉरेस्टाक म्हणटा रिजर्वड म्हणून आज इतलें खबर आहा पूण तेजे वयल्यान आपल्या म्हणटा हेतून कित्याक प्लॅन येयला कितें म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना म्हणून सांगलें. हांवें आरएफओ कन्सर्न आरएफओक कॉल केल्लो की आतां जेन्ना एक मिनिस्टर जेन्ना सांग्या वयलो तोच जेन्ना प्रश्न काडटा की हिंगा रिजर्व जावपाक लोकांक हिंगा हालोवपाचें चल्लें आहा म्हळ्यार हेंच सेम तुगेलो धारबांदोडा तुगेलो काणकोण सेम आहा. म्हळ्यार जो तुगे सांगेलो जालो तें घडणें हिंगाय घडटलीच. त्याच वेस्टर्न फॉरेस्ट करूंक सोदता काय कितें म्हणटा आमी म्हणटा तुमी कितें तरी क्लॅरिटी दिया आनी क्लॅरिटी दिता आसतना आमच्या गांवच्या लोकांक प्रोटेक्ट करा. म्हणटा सीएमान पळय एक व्हडली एश्युरन्स दिला की बाय डिसेंबर 2026 पर्यंत एफआरसी केसीस आसता आपूण क्लियर करता म्हणून. ओके तूं कितें म्हणटा की एफआरसी केसीस अजून क्लियर जाल्ला मान्य आसा पूण जर हो रिजर्व फॉरेस्ट जर डिक्लेअर केलो जाल्यार एफआरसी केसीस क्लियर करून लोकांक कितें फायदो जातलो. हांव तेका लागून तुमी म्हणटा आमकां पयलीं तुमी आमकां खंय तरी अप्रोच जातलो खंय तरी मुखार वयतलो जाल्यार आमचे कडेन कितें तरी आसपाक जाय. हे रिकॉर्ड आमचे कडेन सगळो आसा पूण रिकॉर्ड लागला आसतना सुद्दां तुमी ते रिजर्व करता. आयज हो आतां डोंगर आनी म्हणटा 1790 एडमिनिस्ट्रेशन आसलो काय कितें रेव्हेन्यू जावं डिपार्टमेंट आसली ग्रामसभा बी ह्या लोकांक विचारता ताका की तुमी हाजेर ग्रामसभा बी आपोवपाचो विचार कित्याक केलो ना हो विशय घेवन. तातूंत लोकसंख्ये पयले आमी लोक कांय दिसना. साबुबाचें कारण म्हणल्यार आमचो एक गंभीर इशू आमचो खोतीगांव भागांतलो आनी थोडेच आमचे गांवडोंगरी भागांतलो त्या इशूआ लागून आमी डिस्कस करपाक आज आमी प्रेस हें केला. आयज आमचे मदीं आमचे आदले सरपंच आनी पंच वांगडी आनी आमचे गांवचे सगळे एक ग्रामस्थ जमल्या. इशू असो म्हणल्यार की आमच्या खोतीगांव भागांत तुगेलो एक प्लॅन ड्राफ्ट केला. तो प्लॅनाचो तुगेलो पब्लीश करता आसतना सगळ्याक तुगेलो फॉरेस्ट दाखयला. फॉरेस्ट दाखयल्ल्या कारणान एक स्थिती निर्माण जाली की आमकां ह्या भागांत तुगेलो फुल्ल फॉरेस्ट दाखयला. आनी जेन्ना आतां आमचो सांग्या भागांतलो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय जेन्ना तेमी इशू रेज केलो तेन्ना भितर आमकां दिसलें की ह्या गांवांत आमकां कांयच अजून हांगाच्यान कांयच गेलें ना. आनी सुभाष फळदेसायन तेन्ना क्लियरली म्हणल्यार आमी गांवच्या लोकांक हालोवंक शकना. इतले गांवचे आमचे सांग्या वयले आहा तांकां हालोवंक शकना. सेम आमचो कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार तुमचो प्लॅन ड्राफ्ट केल्लो पळोवंक शकता. त्या प्लॅनाचेर पब्लीश करता आसतना फुल्ल ग्रीन झोन म्हण दाखयला. तेतून वाड्याची ना तेतून आमचे वाटी दाखयल्ल्यो ना रोड ना कांयच ना. म्हणटकीर त्या संदर्भान आमी आज प्रेस घेवपाक ठरयलो आनी आमचे मदीं आमचो आदलो सरपंच मनोहर बाब तुमकां ब्रीफ करतलो. कांयच खबर ना ह्या लोकांक आनी कांय ना प्लेन हें करता थोडपणांक सांगून म्हायती मेळ्ळ्या पर्यंत आमकां ती म्हायती मेळ्ळ्या. त्या म्हायती प्रमाणे आमकां रिजर्व फॉरेस्ट हें जावपाक जायना खोतीगांव पंचायतीक. आनी आमचें कितें आहा पळय सीएमान ह्यो प्रस्न आसा तो बेगीन बेगीन आमकां ह्यो तोडगा घालून रिजर्वांतल्यान भायर काडपाक जाय हें म्हजें म्हणणें. एरिया ही भरपाक जाय आशिल्ली हांगा जागो. आयज आमी फक्त ब्रीफ करपाक हे केला. अच्छा. अजून लोकांक अजून हेची कांय म्हायती ना. आयज ताका लागून आमी तांकां इमिजिएट अर्जंट मिटींग आपयली. कित्याक हेतूं वयल्यान लोकांक कळ दी फाल्यां हो कितले सेन्सिटीव इशू आहा. तसो वेळ येयलो समज तुमकां जर हांगच्यान शिफ्ट जा म्हणल्यार गांवची लोकां तयारी आसतली दुसरे कडेन शिफ्ट जावपाची. आमी शिफ्ट जातले आमचे जाणटेल्या पुरवठारी गांव सांबाळून दवरले बरोबर. आमी आतां एक वर्सां जाता आतां आमी पॉप्युलेशन कितलें वाडलें आसा पूण आमी ते शिफ्ट जावंक शकचे ना. आनी सरकारा कडेन आमची रिक्वेस्ट आहा कितें सरकारान हेचो विचार करचो आनी आमगे एसटी लिडराक आमी एक सांगता कितें तुमी ह्या एसटी लोकांचो विचार करचो आनी जे कितें तोडगा आसतो तुमी काडचो.
तुमकां कितें इंटिमेशन बी केला गव्हर्मेंटाक कळयला गव्हर्मेंटान केली आमी हें मेळटा गव्हर्मेंटान पंचायती वचून खंयचो हो प्लॅन काय केलं पब्लीश केला ना म्हणून खंयच्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान गेला तेमी सर्वे करता आसतनाय बीन सर्वे केन्ना करून गेले ते गांवच्या लोकांक काय म्हायती ना गा सॅटेलायट प्लॅन केलो आतां तेतून भितर तुगेले काजू आहा तेंची बाकीचे रोपे आहा तुगे आंबे आहा न्ही ते बीन तुमी सॅटेलायट प्लॅनाचेर डेन्स फॉरेस्ट दाखयले काय कितें जे कल्टिवेबल प्लांट्स आहा तितून तुगे फ्रूट बेरींग आहा ते म्हळ्यार तुगे सॅटेलायट प्लॅनाचेर केले काय कशें नाल्यार येयल्ल्या कोणाक तरी खबर आसतालें खंयच्या पंचायतीक मेंबराक नाल्यार पंचायतीक तरी कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक आयज सर कशें आहा आयज आमच्या तरी ज्ञाना भितर आमी म्हणटा की आमचो बीच सांबाळ जाल्यार ट्रेडिशनल फिशरमॅन आयज दोंगर आनी हे सगळी सांबाळ जाल्यार आमच्या ह्या आदिवासी भावान पूण आयज आदिवासी भावाक फक्त आमी म्हणटा की न्याय मेळटलो पूण खऱ्या अर्थान ताका न्याय मेळ्ळो काय कितें जेन्ना 1790 सावन आमी रिकॉर्ड आमचे कडेन आसतना सुद्दां ह्या गांवच्या लोकांक तुमी रिजर्व फॉरेस्टाक घेवंक शकता काय कितें दुसरी गजाल जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 1925 सावन जेन्ना तुगेले तेंचे कडल्यान फी कलेक्ट करता तेमी जेन्ना पयशे भरतात आनी सडनली 1994 तांकां खंयच्याय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान कॉन्फिडन्साक घेयनासतना आसतलें कित्याक तेमी गेल्ल्यार तांकां कळपाक 1994 सडनली ते म्हणटा रिजर्व फॉरेस्ट पूण तुमचो जाल्यार तशें जाल्यार हेंचे कडल्यान पयशे भरून गेले कित्याक ह्या गांवच्या लोकांकडल्यान प्लॅन तुमकां आतां खंयच्यान मेळ्ळो प्लॅन आमचे जे सोर्सीस आसले आमी हे आतां काडपाक भोवल्यार एक 3-4 म्हयने जाले आमी वेगवेगळे लिडरां कडेन वेगवेगळे एसटीची बरे मागपी आहा तेंचे कडेन वचून काडला ही म्हायती काडपाक आमकां 3 म्हयने गेले फॉरेस्टा कडेन तुमी कॉन्टेक्ट केलें ह्या संदर्भात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा आरएफओ कडेन विचारलें तुमकां कितें तरी म्हायती आहा हेजेर ते म्हणल्यार आपल्याक फक्त रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून खबर आहा हो प्लॅन हाडलो तो म्हणल्यार तो सुद्दां सांगता हो रिजर्व फॉरेस्ट म्हण डिक्लेअर केलो रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर पूण आतां तितून क्रिटिकल रिजर्व फॉरेस्ट टायगर रिजर्व फॉरेस्ट वेस्टर्न एक कितें म्हण आमकां खबर ना मुखार कित्याक ह्या घरांची आतां मागीर कितें करप जे आतां हे इतलीं वर्सां गेले तेंगेले आतां 300-400 वर्सां पयलींच आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हणजे 400 वर्सां पयलीं तुगेले लोक आसा थिंगा ह्या लोकांनी आतां खंय वचप तांकां तुमी समज एक वेगळे कडेन खंय लोकेट करपाक जाल्यार ते एक 1000 स्क्वेअर मिटर 2000 स्क्वेअर मिटर ते रावूंक शकता काय कितें तेंचे आतां इतलीं वर्सां जालीं तेंगे शेत पिकोवन ते गोरवां चरोवन तेमी आपल्याक पोट चलयताले मागीर तूं 1000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटान समज तांकां लँड दिली जाल्यार ते कशें करून जगतले आनी सोर्स कितें आहा तेंचे कडेन इन्कम तेजेर सगळी विचार करून सरकारान गंभीरतायेन घेवचो आनी आमी एक ड्राफ्ट रेडी करतले वो सगळी ताका डॉक्युमेंट्स अटॅच करतले आनी आमी सीएमा कडेन व्हरून बसतले कित्याक आयज आमकां काणकोणाक खंय जरी आमी केन्नाय सीएमा कडेन गेलो आमकां नांव मेळना खंयच्या उतर आमी समज इशू घेवन गेलो ते आमी करून दिल्ल्यान गेल्या त्या वर्साक आमी एक इशू रेज केल्लो आमचे हितून मुणकार एक्ट आनी टेनंट एक्ट तो इशू हांवें रेज केल्लो तो तेणी असेंब्ली बील हाडून तो इशू सॉल्व केलो म्हणजे त्याच अर्थान म्हाका हांव एक हितून आस्त बाळगितां की आमचो सीएम समज गेलो आमी गांवच्या लोकांक रिप्रेझेंटेटीव घेवन सगळे आमी कोण कोण येता ते सगळ्यांक घेवन आमी सीएमा कडेन व्हरून हो प्रश्न मांडटले आमकां ह्या समाजाक हिंगा न्याय दिवचो ओके वन नेक्स्ट हांगा एक्झिस्टींग आतां पळय पंचायत आसा ह्या मंडळाक पंच कोण आसा ह्या हितून पंच मेंबर कोण ना आमी कोणाक पंच मेंबराक आनी कोणाक पॉलिटिकल हें करपाक केलें ना आयज ह्या गांवच्या लोकांक म्हाका आपयलो कितें तूं ब्रीफ कर ते आतां आमी हो इशू घेवन 3-4 म्हयने जाल्यार आमी गांवच्या लोकांक घेवन भोंवता बाकी ऑफिसरांक घेवन भोंवता तेन्ना ऑफिसरांक घेवन भोंवता आसतना तांकां ब्रीफ करता जाल्यार तूं येवन फुडाकार घे कित्याक आयज तुमी पळोवपाक शकता की लिडर फक्त इलेक्शना टायमार येता आयज आमी जेन्ना तुगेलो हांव म्हणटा आसतना हांव स्वता सोशल वर्कर म्हणून काम करता आसतना 4 गेल्ली 3-3.5-4 वर्सां जाल्यार काम करता ग्रावंड लेवलाचेर काम करता लोकांची इशू घेवन झगडटा आनी हो जो इशू आहा हो इशू खरेंच अर्थान तुगेलो सेन्सिटीव आहा हितून आमकां जाता तितली बेगीन हें करचें कित्याक केन्नाय हो तुगेलो रिजर्व म्हणटा काडून हिंगाचेर हालोवंक प्रयत्न जावंक शकता आमी हेतून म्हणना की केल्लो करतलेच म्हणून पूण आमकां खंयच्याय आमकां डावट आहा तो डावट आमकां गव्हर्मेंटान क्लियर करचो